नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. नामनेचे कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावजाक प्रतिश्ठेचो ज्ञानपीठ पुरस्कार 12 वर्सां उपरांत गोंयाक मान. मावजो म्हणटा गोंयच्या साहित्यीक कमदली वणत मोडून पडची, बरोवप्यांनी बरयत रावचें. काँग्रेसीचो आदलो आमदार मुख्यमंत्री रवी नायकाची बीजेपीत एंट्री. बीजेपीचो वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीसाचे हजेरीत. रवीची बीजेपीत नवी इनिंग सुरू. शिवाक काय मेळना जाल्यार तो तण खाता. टीएमसी आनी मगोच्या युतीचेर बीजेपीचे रिएक्शन. फडणवीसा बरोबर राती उसरा मेरेन बसका. वेंचणूक जाहीरनामो व्यवस्थापनाचेर चर्चा. गोंयांत चडशे सरकारी कर्मचारी दुख्खी. सरकाराच्या विरोधात काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीशाचो दावो. गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचो अध्यक्ष गोवा फॉरवर्डाचो आदलो फुडारी जॉन नाझारेतान काँग्रेसीत. कथीत सेक्स स्कॅन्डलान मंत्र्याचें नांव सोशल मिडियार गाजता तरी काँग्रेस बीजेपीची आपालिपा. बायलेची कागाळीचें कितें? पिडीत बायलेच्या अब्रूचेर राजकारण आपाचो आरोप. आणि दिशाभूल करून जमीन घेतली. ओल्ड गोवा प्रकरणात आमदार पांडुरंग मडकयकारा आड. मूळ जमीन मालक हायकोर्टात. केस कित्याक बंद केली जाप दियात. एसीबीक हायकोर्टाची नोटीस. नामनेचे कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावजाक प्रतिश्ठेचो ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर जालो. 12 वर्सां उपरांत परत गोंयाक हो मान फावो जालो. 12 वर्सां पयलीं रवींद्र केळेकाराक ज्ञानपीठ मेळिल्लो. साहित्य मळार वावुरपी बरोवप्या वतीन हो पुरस्कार घेता. बरोवप्यांनी पुरस्काराची अपेक्षा करिनासतना बरोवचें म्हूण भाई मावजाचो उलो. गोंयच्या साहित्य कमदली भेदभावाची वणत मोडून पडची म्हणूनय भाईन उलो मारलो. ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्ल्यान भाईचेर सगळ्या थरावयल्यान अभिनंदनाचो पावस. दामोदर मावजो बाब उर्फ भाई मावजो हाका आज ज्ञानपीठ एवॉर्ड फावो जालो. आज ताका हो एवॉर्ड फावो जाल्ल्यान गोंयकारां भितर एक आनंदाचें खुशेचें ल्हार पातळिल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. रवींद्र केळेकाराच्या मागीर कोंकणी भाशेक आनी गोंयांत ज्ञानपीठ परतें येता हें आयकून म्हाका दिसता सगळे गोंयकाराची मान वयर काडल्या आनी आज आमकां एक खोशयेचो दीस. भाईन म्हाका दिसता अध्यक्ष आसतना आनी हरशीं बी तरणाट्यांक सदांच कोंकणी कडेन ते जोडत गेले आनी एक तरणाट्यांची फळी कोंकणीक लागीं आसची आनी कोंकणीचो वावर सदांच मुखार वचचो हो तांचो हावेस आनी तो हावेस ती सपनां साकार करप हेंच म्हाका दिसता भाई खातीर सगळ्यान व्हडली परबी थारतली आयची. आमकां दिसता की आमकां एक भोवमान मेळ्ळो. एक कोंकणीचें साहित्य एक वरच्या दर्जाचें साहित्य आसा हें प्रूव जाता. रवींद्र बाबाक मेळिल्ल्या ज्ञानपीठाचो आनंद चड आशिल्लो काय आयज मेळ्ळा त्या ज्ञानपीठाचो आनंद चड आसा? रवींद्र बाबाच्या वेळार जो पयलो जशें पयलीं भुरगीं जातकीर तेन्ना म्हाका एक आनंद असो जालो की वाव कोंकणी साहित्य ज्ञानपीठ जोडूंक शकता आनी ती उर्बा घेतिल्ल्यानच घडये आयज आमचे साहित्यिकांनी फुडें गेल्यात आनी आज हो पुरस्कार आमकां मेळूंक पावला. ज्ञानपीठ मेळ्ळे उपरांत आतां फुडली मोख कितें किंवा कितें मेळोवपाचें उल्हास दिसता वैयक्तीक जिणेंत एक लेखक म्हणून? कितें मेळोवपा खातीर हांव बरयता अशें दिसता तुका. कोंकणीचो एकचार हो चड गरजेचो. भाशीक एकचार, समाजीक एकचार आनी त्या नदरेंतल्यान आमी जर प्रयत्न केले दुसऱ्याक समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. कन्नड लिपींत बरोवपी कोंकणी लेखक कितली सुंदर कोंकणी तांगेली ती बोली जर कानार पडली न्ही म्हाका आयकन दिसता आनी आयकत रावन दिसता. ताचें कारण कितें? आय आयडेंटिफाय विथ देम. हें तांचे कडेन आयडेंटिफाय जावप, तांकां समजून घेवप ही जर भावना आमचे मदीं वाडीक लागली हे सगळे जे आमी पूल मोडून उडयले आसात ते पूल परतून बांदपाक कांयच जावचें ना. हांव आज हो पुरस्कार घेतना पासून म्हजे दोळे मुखार ते लोक येतात जे म्हाका दिसताले की ह्या पुरस्काराक पात्र आसात, आसूं येतात म्हाजे मुखारी बी. त्या सगळ्यांचे वतीन तितल्याच नम्रपणान हांव हो म्हाका फावतालो काय ना फावतालो हाचो विचार करनासतना
ह्या सगळ्यांचे वतीन म्हणून हांव हो पुरस्कार हाजा घेता आनी कोंकणीत पासून म्हजे बरोबरचे जे लेखक आसात तांकांय ह्यो फावताच आनी इतल्याच पुरस्काराचें कित्याक रावचें आमकां खबरच ना अशे अनेक पुरस्कार देशान देशा भायर आसात ते मेळचे आमच्या भुरग्यांक पूण पुरस्कारा खातीर लेखन करचें न्ही कोणें आनी पुरस्काराची वाट पळयतात थंयच आमचे लेखक शेणटात अशें म्हाका दिसता. फोंडेचो हेवीवेट फुडारी काँग्रेसीचो आदलो आमदार आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकान बीजेपीत एंट्री मारली. सकाळी सभापतींक राजीनामो दिल्या उपरांत बीजेपीचो वेंचणूक द्रेवीन स्ट्रॅटेजिस्ट फडणवीस, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराच्या हजेरीत रवी बीजेपी वासी जालो. रवीची बीजेपीत नवी इनिंग सुरू. हे आमचे बाबू कवळेकरजी ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षामध्ये आले त्यावेळी काँग्रेस पार्टी झाली नॅनो पार्टी. नॅनो पार्टी म्हणजे काय? 4 लोक उरले म्हणजे छोट्या नॅनो कारमध्ये 4 जण बसवले की पार्टी चालली. आज रवी नाईकजी भारतीय जनता पक्षामध्ये आल्यामुळे आता ती नॅनो पार्टी नाही राहिली, आता ती ऑटो पार्टी झाली, ऑटो रिक्षा. आणि आपण काळजी करू नका, लवकरच प्रतापसिंग राणे साहेबांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला की सायकल पार्टी होणार आहे. 2च उरणार आहे. एका सायकलवर समोर एक आणि डबल सीट दुसरा बसला की चालली काँग्रेस पार्टी. तुम्ही सांगा कमी ते 27 येवपाची ना? सत्तावीस तुमचेर आसा, सगळे तुमचेर आसा. तुम्ही जर व्यवस्थित काम करीत इतके दीस फक्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते 22+ आमकां फिगरूच कळनासलो फुडलो कितलो तो. आमी 22+ म्हणटाले पण आयज पात्रांवान सांगले सारको कितलो तो. कितलो? आतां इलेक्शनाक जेन्ना तूं वता आनी तूं जेन्ना रणांगणाचेर पावता तेन्ना संख्या बी कांय पळयना. कोण आसा ताका घेवन, कोण ना ताका सोडून अशें नॉर्मली धोरण आसता. शिवांक कांय मेळना जाल्यार शिव तण खाता. टीएमसी आनी मगोच्या युतीचेर भारतीय जनता पार्टीची टिका. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या आत्म्याक कशी कितें शांती मेळटली काय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो थोमणो. फडणवीसा बरोबर जाल्ल्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री आनी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे मिडिया कडेन उलयले. वेंचणूक जाहीरनामो आनी वेवस्थापनाचेर बसकेत चर्चा जाली म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. इलेक्शन मॅनिफेस्टो आणि इलेक्शन मॅनेजमेंट ह्या दोन्ही कमिटीचेर चर्चा जाली. इलेक्शन मॅनिफेस्टो कमिटीचे आमचे चेअरमॅन आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हांच्यांनी आपली वेगवेगळी सजेशन्स मांडली आनी तांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या की वेगवेगळे सेक्शन ऑफ द पीपल, यूथ आसतले, महिला आसतल्यो, इंडस्ट्रियलिस्ट आसतले, प्रोफेशनल्स आसतले, हांच्या बरोबर वेगवेगळे डिस्कशन्स करपाचे. फाटले आमचे मॅनिफेस्टो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स गोंय लोकां कडेन पावोवपाचो. गेल्या 2 वर्सांचो आमचो मॅनिफेस्टो कितले पर्सेंटेज आमी काम कंप्लीट केलें आनी उरला जाल्यार कित्याक उरला आनी नवीन काम खंयचें घालचें हाजेर इन डिटेलान चर्चा जाली आनी तें काम हे सगळ्या लोकां पर्यंत व्हरपाची जबाबदारी पार्सेकर सरान घेतल्या. इलेक्शन मॅनेजमेंटची कमिटीची जबाबदारी आमचे राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर हांच्यांनी घेतलेली आहा. म्हटल्या उपरांत त्यांनी पुराय सजेशन्स आनी एट प्रेझेंट सिच्युएशन्स कितें आसा आनी त्याच बरोबर वेळच्या वेळी डे टू डे बेसिसचेर ताच्या बरोबर नरेंद्र सावयकरूय आसा, श्रीपाद भाऊ आमचो दोनूय कमिटीनी आसा. इलेक्शन मॅनिफेस्टो आणि वेंचणूक मॅनेजमेंटाचेर बसकेंत चर्चा जाली. एक्शन टेकन रिपोर्ट कितें कामां उरल्या आनी कितें पुराय जाला ताचो नियाळ खंय बीजेपी लोकांक दितले. 94 जी एमजी आसली पळय ती एमजी आज उरूना. आतांची एमजी आसा तेन्नाची आसली जाल्यार ती हेंच्या दावणीकूय बांदली वचची नासली. नॉर्मली बऱ्याच जाणांक आज हांव तो वॉट्सॅपार पळयतालो शिव कांयच जर मेळना जाल्यार गवत खाता. पूण गवत खावपाक गेल्ल्या भशेन जाल्लें आसा. ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीक थंय व्हरून वास्ट बंगालान कशी कितें जोडली म्हाका कळना. भाऊ साहेबांचो शिव तो खंय व्हरून कोणाच्या एका म्हाका कळना. म्हाका दिसता हो भाऊ साहेबांच्या थंयसर वयर त्यांच्या मनाक कशी शांती लाभतली आनी कितें जातलें हेजी म्हाका चिंता लागली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. गोंयांत चडशे सरकारी कर्मचारी दुख्खी आसात. सरकाराच्या विरोधात आसात म्हणून काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचो दावो.
सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्यान सरकाराच्या आड खंय ते उलोवपाक शकना म्हूण गिरीश उलयलो. गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचो अध्यक्ष आनी गोवा फॉरवर्डाचो आदलो फुडारी जॉन नाझारेतान काँग्रेसीत प्रवेश केलो. आयज जे सरकारी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे आसात ते सामके दुख्खी आसा सरकाराचेर. गव्हर्मेंटाचो खंयच्याच डिपार्टमेंटाचो एकूय इन्क्लुडींग पुलीस डिपार्टमेंट हे आयज सरकारा विरुद्ध आसात आनी सरकारा विरुद्ध तांकां तांचो प्रश्न घेवन आवाज करपाक मेळना एकदां. पूण तांकां आमचो आवाज जावपाक जाय. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन खूब फावटी आमी प्रयत्न केलो की गव्हर्मेंटाचे जे इश्यू आसात तो जावं HB जावं बाकीचे कितलेशेच अन्याय गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजाचे जातात तो आमकां स्ट्रॉंगली पुटअप करपाक जाय. कारण खूब फावटी ते गव्हर्मेंटाक जॉबाक असले कारणान तांकां उलोवपाक मेळना, तांचो आवाज बंद आसता आनी जे तेंचेर अन्याय जातात ते अन्याय तांकां सोसून घेवपाक पडटा. आनी तेचेर बरो अभ्यास आशिल्लो बाब जॉन हाचो आमी पूर्णपणे तेंगेले इश्यूज सॉल्व करपा खातीर आमी तेजो उपयोग करून घेतले. जॉन नाझारेत जो गोवा फॉरवर्डान आहलो तो आयज काँग्रेसीन येयलो आहा आनी येयला फकत आमची काँग्रेस पार्टी घट करपाक. कथीत सेक्स स्कॅन्डलान मंत्र्याचें नांव सोशल मिडियार गाजता तरी काँग्रेस BJP आपालिपा खेळटा. दुसरे वटेन पीडित बायलेचें नांव पेड्ड्यार जाता म्हणून आपाचो आरोप. मुख्यमंत्र्यान त्या बायलेच्या कागाळीचेर कितें केलां काय म्हणून प्रस्न. काँग्रेस BJP पीडित बायलेच्या अब्रूचेर खंय राजकारण करता. त्या पीडित बायलेक गायब केला आसूये म्हूण आपाक दुबाव. गिरीश चोडणकर बाबान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की आमी एक एक्सपोजे करपाचो आसा म्हणून. इट वॉज सपोज टू बी अ बिग एक्सपोजे. तो ठुस जालो कारण आफ्टर ही सेड वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज इन्वॉल्व इन अ सेक्स स्कॅन्डल. इतले सांगून तो उठलो आनी गायब जालो तो अजून तरी कोणाक दिसूना. इट वॉज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन वीच वॉज एट स्टेक. And I raise this voice for the women who must have trusted these men, these politicians of Congress, to help them. आज जो राजकीय सेटिंग चल्ला, राजकीय खेळ चल्ला, at the cost of the modesty of a woman which was outraged, I think it is very shameful for every woman of Goa and every Goan. अख्ख्या गोंयच्या WhatsApp ग्रुपांनी नांव आसा. तर तुमकां बोर्ड ना तो मनीस कोण तो कळपाक जाल्यार वन थिंग इज व्हेरी क्लियर. यू आर सेंडिंग अ व्हेरी क्लियर मेसेज टू द होल ऑफ गोवा दॅट तुमी त्या सेक्स स्कॅन्डलान इन्वॉल्व आशिल्ल्या मिनिस्टराच्या कार्याचेर कर्तुतीचेर पांगरूण घालता. इन्स्टेड ऑफ गिवींग जस्टीस टू द वुमन यू आर यूजिंग इट फॉर पॉलिटिकल गेन्स, फॉर डुईंग पॉलिटिकल सेटिंग्स. And as a Home Minister, Chief Minister should have asked, called for an inquiry, called that woman and recorded a statement and should have registered an offence against the culprit. आमी ट्राय करता ती बायल मेळना आमकां, कोण जाण आनी खंय उडयला ताका व्हरून. मजगती गोंयची नामनेची होमिओपॅथीक डॉक्टर ज्योत्स्ना नायक आपाक जॉइन जाली. I am impressed by Aam Aadmi Party's agenda of providing free medical aid in mohalla clinics, free quality education to our children and creating job opportunities for our youth. सांगोड मोल्या सुमार 3000 झाडांची कत्तल करपाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान संवेदनशीलता दाखयल्या. 1 हेक्टरा परस मायज जमीन आसत आनी थंय 10% परस मायज कॅनोपी डेन्सिटी आसत जाल्यार झाडां कापूंक मेळना. जमनीचे सनद कन्वर्जन करूंक मेळना म्हणून एप्रिल 2015 सुप्रीम कोर्टान निकाल दिल्लो. हो निकाल आमकां लागू करूंक नाकात म्हणून तन्माराक सुप्रीम कोर्टाक विनवणी केल्या. NGO गोवा फाउंडेशनान कोर्टाचो अपमान केला म्हणून घाल्ली याचिका पयली पळयता म्हूण कोर्टान स्पश्ट करतना सुनावणी नव्या वर्साक धुकल्ल्या. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore.
ओल्ड गोव्यात जमीन घेवपाच्या प्रकरणात कुमारजुवेचो बीजेपी आमदार पांडुरंग मडकयकारा आडचो तपास बंद करपाची ऑर्द कडेक दवरून एसीबीक तपास परत चालू करपाक सांगात म्हूण मूळ जमीन मालकाची हायकोर्टात याचिका. जमीन विकिना जाल्यार सरकार ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन उबारूंक सरकारी रेटीन जमीन संपादीत करतलो अशें सांगून ताणें जमीन घेतली म्हूण दावो. हे केशीत इन्क्वायरी करची म्हूण आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान ऑर्द दिल्ली. 2018 केस बंद जाल्ली. मंगळारा सुनावणे वेळार याचिकादारान दावो केलो तो असो. 2004 ओल्ड गोंयांतली सर्वे नंबर 10 एकातली आपली 9750 स्क्वेअर मीटर जमीन तेन्नाचो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान वीक म्हूण जबरदस्ती केल्ली. ताणें 25 लाख रुपयांक जमीन घेतली. आपल्याक जमीन विकिना जाल्यार सरकार ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन बांदूंक सरकारी रेटीन जमीन घेतली म्हूण मडकयकारान दिशाभूल केल्ली. उपरांत दुयेंत जाल्ल्यान जमीन परत मेळोवपाक कायदेशीर एक्शन घेवंक पावलो ना. मात 2014 तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन हे प्रकरण व्हेल्लें. मुख्यमंत्री पर्रीकारान सोमतीत एक्शन घेतना एसीबीक तपास करपाची ऑर्डर दिल्ली. एसीबीन 2018 तपास बंद केलो. एसीबीक तपास बंद करूंक त्या वेळार दिल्ली ऑर्डर कडेक दवरून ही केस परत उक्ती करूंक सांगची म्हूण याचिकादार मागता. याचिका घालपाक इतलो वेळ कित्याक लागलो काय म्हूण एजीन प्रश्न काडलो. विधानसभा वेंचणुकेक मुखार दवरून ही याचिका आयल्या म्हूण दावो केलो. वेंचणुके उपरांत केस हातांत घेवची म्हूण एजीची विनवणी हायकोर्टाक मानवली ना. हायकोर्टान एसीबीक नोटीस काडून खंयच्या आदाराचेर तपास बंद केलो ते एफिडेविटा वरवीं सांगात म्हूण सांगला. फुडली सुनावणी 21 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. PWD एक्सायज कॉन्स्टेबल हे सगळे पोस्ट सरकारान पावणेर काडल्यात म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामतीचो आरोप. तरणाट्यांनी पोस्ट विकते घेवपाक बेठेच पयशे घालचे न्ही, रोखडीच आचारसंहिता लागू जातली. पोस्ट मेळटा तेन्ना मेळटा म्हूण दुर्गादासाची शिटकावणी. ताणें पेपर तपासपी सरकारी कर्मचाऱ्याकूय शिटकावणी दिल्या. पीएकूच नोकरी मेळ्ळी हे उक्तार काडिल्ले. ताच्या नंतर आतां एक दाव चल्ला टीए मायनिंग पोजिशन. टीए मायनिंग म्हूण जो पोस्ट आयला PWD हे एका मंत्र्याच्या पीएक हे पोस्ट दिवपाची सध्या प्रक्रिया सुरू आसा. टीए आनी जेई PWD ह्या पोस्टांचे पावण्यो चल्ल्यात. एक्सायज इन्स्पेक्टर हाजे पावणे चल्ल्यात. पुलीस कॉन्स्टेबलाचे पोस्टांक पावणे चल्ल्यात. सो एकंदरीत पळयत जाल्यार आज भारतीय जनता पक्ष इतलो फ्रस्ट्रेट जाला की म्हाका दिसता कदाचित मनोहर पर्रीकाराच्या वेळार सुद्दां असलें जायनाशिल्लें की नोकऱ्यो होलसेल विकपाचे मार्केटान सुरू जाल्ले आसा. आनी आमी गोवा फॉरवर्ड पक्ष मागता युवकां कडेन, भुरग्यां कडेन, तांच्या आवय बापाय कडेन पयशे दिवन बळी पडनाकात. कारण 15-20 दीस उरल्यात कोड ऑफ कंडक्ट लागपाक. 20-25 दिसान कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. तुमकां जे पयशे तुमी दितले ते पयशे तुमच्या हातांतले वतले. आनी आमी वॉर्न करतात सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिशलांक जे पेपर करेक्शन इनवॉल्ड आसात, तुमी जर भानगडीन पडले, फाल्यां जर आमी सत्तेर आयले आनी येतलेच आनी जर आमकां सापडले तुमी खंय जाल्यार तुमकां बेडयो पडटल्यो. पॉलिटिशियन घरा वतले पूण गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसात ते कंटिन्यू. पैसे दिवन नोकरी दिता म्हण फटोवपी एका साखळेच्या थळाव्या आड काणकोण पुलीस स्टेशनार खंय कागाळ नोंद जाल्या. हे जे कोणी पयशे घेतलात तो साखळी मतदारसंघातलो मनीस आनी ताचें नांव आसा रामेश्वर मांद्रेकार म्हणून. ह्या मनशान आमच्या थंयच्या काणकोणच्या एका भुरग्या कडच्यान 5 लाख रुपया नोकरी दिता म्हूण घेतली. आनी हो सांगपाक म्हाका हें दिसता की हो मुख्यमंत्र्याच्या बायलेचो ड्रायव्हर हो मनीस जो आसा रामेश्वर मांद्रेकार म्हणून. आतां तो नोकरेक आसा काय ना तें आमकां खबर ना. तुमी मुद्दाम हाजेर फायंड आवट करचें. ताणें 5 लाख रुपया दिली. जेन्ना ताका कळ्ळें ह्या मनशान आपल्याक फटयलें म्हणून ताणें कंप्लेन केली 3/4/2021 ह्या दिसा काणकोण पुलीस स्टेशनार. अजून पर्यंत ताजी चवकशी जाल्ली ना. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. मोगो आणि टीएमसीच्या युती वयल्यान राज्यात खवदळ पडला. कोण बंगाल गोयची संस्कृती वयर काडटा जाल्यार कोण भाऊसाहेब बांदोडकाराक. टीएमसीचो उपाध्यक्ष लुइजीन फालेरोन काँग्रेस बीजेपीचेर फार मारलो.
ताणें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या युतीचेर टिका केली जाल्यार बीजेपीन मोगोचो कामापुरतो मामा केलो म्हणून लुइजिनाचो आरोप. All I saw when they went to Delhi, they only raised their hands. They must have forgotten to shake their hands. So that may be the meaning that the nitty-gritties are worked out. You must have seen the photographs. Yes, right. They raise the hands. Yes, all I have seen. But all you have to do is shake the hands, and when you do shake hands, you do it from your heart to heart. So they should not worry about the culture of TMC and MGP. They should more worry about their culture, which is perfectly matching with the culture of 13 Congress MLAs who have joined from Congress, stating that the culture of TMC and the culture of MGP doesn't match. I think the cat is out of the bag. What he is trying to say right now with the alliance government with the BJP, the culture of BJP and the culture of Congress must be matching, because they have got 13 BJP MLAs and 13 Congress MLAs which has merged with BJP, and that is what they are running the government. So maybe he is talking the truth. गोंयांत विधानसभा वेंचणुकेत एसटीक 12% रिझर्वेशन दियात म्हणून आमदार प्रसाद गांवकारान घाल्ल्या याचिकेचेर हायकोर्टान 17 डिसेंबराक सुनावणी दवरल्या. आदले नोटीसेक जाप दिवंक जायना जाल्यार हे सुनावणेक स्वता हजर रावचो म्हणून भारत सरकाराच्या कायदो आनी न्याय मंत्रालयाच्या सचिवाक हायकोर्टान ऑर्डर काडल्या. विधानसभा वेंचणुकेत एसटीक 12% रिझर्वेशन जाय म्हूण सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात मंगळारा सुनावणी जाली. भारत सरकाराच्या कायदो आनी न्याय मंत्रालयान हायकोर्टान आदी काडिल्ले नोटीसेचेर एफिडेवीट दिल्ले ना. मंत्रालया कडच्यान कांयच प्रतिसाद मेळूंक ना, ते खातीर एफिडेवीट घाल्ले ना म्हूण मंत्रालयाच्या आदवोगादान हायकोर्टाक जाप दिली. मंत्रालया कडच्यान कांयच जाप मेळना म्हूण निमाणे हायकोर्टान ऑर्डर काडली. आदल्या नोटीसेक जाप दिल्ली ना जाल्यार मंत्रालयाच्या सचिवान फुडल्या सुनावणेक स्वता हजर रावचे म्हूण हायकोर्टाची ऑर्डर. सुनावणी जाता तितले बेगीन घेवन वेंचणुकेचें नोटिफिकेशन येवचे आदी निकाल दिवचो म्हूण याचिकादार प्रसाद गांवकारान कोर्टा कडेन मागला. वेंचणुकेचें नोटिफिकेशन येतकीच निकाल दिल्यार ताका अर्थ उरचो ना म्हूण प्रसादाचें म्हणणें. हायकोर्टान फुडली सुनावणी 17 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सगळ्यांकूच सरकारी नोकऱ्यो दिवप शक्य ना, तरी 15 वर्सांच्या मेहनतीन पेडण्यां मोठे प्रकल्प हाडल्यात. ह्या प्रकल्पा वरवीं 4 ते 5 हजार पेडणेकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून आमदार मंत्री बाबू आजगांवकार सांगता. हेर खंयच्याय मतदारसंघांनी खंय इतले प्रकल्प ना. बाबून पेडणे तोरशा तळयेच्या कामाची बुनयाद घाली. आज गव्हर्नमेंट सर्व्हिस आम्ही सगळ्यांक दिवू शकनात. काही प्रमाणे आता सुद्धा नोकरी आल्या ते काही प्रमाणे मेळटल्योच काही लोकांक, पण सगळ्यांक मेळू शकचे नात. पण आज आम्ही 15 वर्सां मेहनत करून तुमच्या आदाराचेर तुमच्या सपोर्टाचेर आम्ही प्रोजेक्ट हाडले. हे प्रोजेक्ट आनी खंयच्या मतदारसंघात नात. 40 मतदारसंघात हांगाच नोकरी कोण दिवू शकतलो जाल्यार बाबू आजगांवकरच दिवू शकतलो. हर एक आवय बापूय रडटा म्हाजे कडेन येवन, बाबू तुवें काम सगळें केलां म्हणटा, उदक लायट रस्ते सगळें दिले, नोकरी केन्ना दिता ती सांग म्हणटा. आनी नोकरी म्हणटा ती आमचोच मतदारसंघ दिवू शकता, दुसरो न्ही. म्हाजो मतदारसंघ सोडून खंयचोच मतदारसंघ सांगू शकता की तांकां नोकरी दितलो म्हणून. आता हो समोरचो रस्तो आहा तो सुद्धा रस्तो ते तेन्ना जाले तेन्नाच आमचो रस्त्याचें काम जाल्लें आसा. ह्या परिसरांत बारीक बारीक जी कामां आसा ती सुद्दां करपाक आमकां खुबशे 10 वर्सां प्रयत्न करचे पडले. आमच्या प्रयत्नान आमी बारीक बारीक कामां करताले. त्या वेळार एखादी ट्यूबलायट पेटयली जाल्यार आमी सगळे जाण जमोन पटाके फोटो हें करून बरी उद्घाटन सुद्दां केल्लें आहा. अशें कामाचें तेन्ना हें आसलें. पूण जेन्ना बाबू आजगांवकर ह्या परिसरांत जेन्ना नेतृत्व केलें आनी त्याच्या प्रयत्नान आनी आमच्या सगळ्याच्या आमचे कामाक आमी सगळे जाण भुकेल्ले आसले, पूण काम जाय नासलें फुडें व्हरपाक. तेंच्यांनी फुडें व्हरोन ही सह्या भागाचो कित्येक कामां केल्लीं आहा.
वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आरजीचे पोगो बिलाचे पयले उतर. पोगो बिल विधानसभेत हाडप शक्य आसा. आरजी फुडारी मनोज परब उलयलो. गोंयकारांक जॉबात आरक्षणा खातीर हे बिल बऱ्याक पडपाचे कायदे तज्ञांचो सल्लो घेवनूच आमी फुडें वता म्हणून मनोज उलयलो. बाकीच्या राज्यांनी अशीच बिलां पास जाल्यात. कांय राज्याय तसो विचार करता. इट इज व्हेरी मच पॉसिबल. आमचो लिगल एक्सपर्ट घेवन आमी ऑलरेडी तयारी केल्ली आसा. हे बिल कॉन्स्टिट्युशनली पास करपाक, कॉन्स्टिट्युशनली हे बिल असेंब्लीन मांडपाक. हेच्या फाटल्यान अशें ना की आमी हे बसला आनी न्हिदेन उठून सपनान उठून बरयला. हेच्या फाटल्यान लिगल टीम आसा आमची जेंच्यांनी ड्राफ्ट केल्ले आसा. आनी तुमकां सांगपाक सोदता की ऑलरेडी हरियाणान, आंध्र प्रदेशान ऑलरेडी 80%, 75% रिजर्वेशन टू लोकल ऑलरेडी तेंच्यांनी केल्ले आसा. कितलेशेच स्टेट्स आपल्या लोकांक, नेटिव्ह लोकांक डिफायन करपाक लागून असेंब्लीन तेंच्यांनी कायदे घातलेले आसा. ते बेगीनूच पासूय जातले. सो आमकां दिसना की जर थंय पास जाता जाल्यार हांगा पास जावचें ना म्हणून. आनी जर हे बिल कॉन्स्टिट्युशनान बसोंक नासलें नाल्यार बसना जाल्यार म्हाका दिसता की सगळ्यात पयली बीजेपी गव्हर्मेंट हे बिल असेंब्लीन घालपाची, टेबल करपाची आनी अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून प्रूव करून भायर मारपाची. ते बिल कॉन्स्टिट्युशनल आसा. हे बिल गोंयांक लागून बरें आसा, गोंयकारांक लागून बरें आसा आनी तेचे कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी आसा. तेकाच लागून बीजेपी गव्हर्मेंटान अजून मेरेन हे बिल असेंब्लीन हाडूंक ना, टेबल करूंक ना. आनी इतली आमकां गॅरंटी आसा. आमच्या कडेन इतलो लिगल, आमच्या कडेन एक्सपर्ट्स आसा, लिगल आमच्या कडेन एडवायजीस आसा, सजेशन्स आसा की हे बिल 100% असेंब्लीन पास जातले आनी हे इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान पासून बसतले. वेंचणूक लागीं पावता तशी राजकारणान भुरावळ वाडपाक लागल्या. कोण केन्ना खंयच्या पक्षांतल्यान खंयच्या पक्षांत वचत हाचो नेम ना. बीजेपीचो बसकांचेर बसका चालूच. रवी फाटल्यान पिरोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे बीजेपीत वता म्हणून राजकीय मळार चर्चा चालू जाल्या. गोविंदाक विचारल्यार तशें कांय ना म्हणून जाप. 2022च्या वेंचणुकेच्या तयारीचे फाटभुंयेर बीजेपीच्यो इलेक्शन मॅनिफेस्टो आनी इलेक्शन मॅनेजमेंटाच्यो बसका सुरू. बीजेपीचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट फडणवीसा बरोबर बीजेपीचे आमदार, मंत्री आनी फुडाऱ्यांच्यो बसकांचेर बसका. थंय गोविंदूय पावलो. म्हजी मिटींग सीएमा कडेन जाल्ली. हांव सीएमा मेळपाक आयिल्लो आशिल्लो. अशें स्पेक्युलेशन हें बरेंच पयलें सुद्दां आसा न्ही. हांव बीजेपी बरोबर फाटलीं 5 वर्सां आहा. अशें कांय ना. म्हाका एक प्रपोजल तर येवं न्ही, मागीर पळोवया न्ही कितें आसा. म्हाका ह्या मेसेजी संदर्भात कांयच खबर ना. म्हाका ह्या संदर्भात कोणी विचारलेलें ना. जशी आनीकूय एक पावट अशी तरेची एक फेक न्यूज आयिल्ली आशिल्ली की गोविंद गावडे हॅज रिजायन्ड एज अ मिनिस्टर अँड सपोज टू जॉइन टू द टीएमसी. तेवूय बातमी तशी फेकूच जाल्ली आशिल्ली. ह्या संदर्भात अजून तरी म्हजे कडेन तशी चर्चा कांय जाल्ली ना आनी हांवें कोणा कडेन उलयलेलें ना. आतां बातमी कोणीन मारिल्ली आसा, खंयच्या सोर्सांतल्यान आयिल्ली आसा तें म्हाका कांय खबर ना. इतलेंच म्हाका ह्या वेळाचेर सांगचें दिसता. गोंयांत आतां मेरेन 27 स्लॉट्स चार्टर फ्लायटींनी बूक केल्ले. 13 डिसेंबराक पयली चार्टर फ्लायट बूक आसा. मात भारत सरकारान ओमिक्रॉन कोविड व्हायरसाच्या फाटभुंयेर इंटरनॅशनल फ्लायटीचेर निर्बंध घाल्ल्यान सगळे होल्डार उरल्यात. बुकींग केल्या तातूंत सध्या सगळे नॉन रिस्क देश आसात म्हणून दाबोळे एअरपोर्टाचो संचालक गगन मलीक उलयला. Government of India took a step that they announced that from 15th of December international commercial operations will commence. But unfortunately due to this new variant, now a decision has been taken that Government of India will decide later on about the date when international operations will take place. So far the international commercial operations, scheduled operations which were supposed to be starting from 15th of December have been kept in abeyance by the Government of India. So we will have to wait the further direction in the matter. We have approved slots. We have as of now approved 27 slots. Some belong to SCAT Airlines, some belong to Astana Airlines. Both are operating from Almaty. But it will simply depend what is the COVID situation, how COVID is going to take shape in the world around. So the slots we have given is, first slot has been given for 13th of December.
मातृछाया संस्थेन गणेशपुरी म्हापसा बालिका कल्याण आश्रमाचे उक्तावण केलां. ह्या आश्रमात गरजवंत चली भुरग्यांक आसरो मेळटलो. प्रत्येक गोंयकारान गरजवंताक जाता तशी मदत करची म्हणून ह्या वेळार संस्थेन उलो मारलो. मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार जोशुआ डिसोजा, मातृछाया विश्वस्त मंडळाचो अध्यक्ष श्रीनिवास तेपो आनी हेर ह्या वेळार हजर आशिल्ले. हांव सदांच दिवाळी आसल्यार काय गणेश चतुर्थी आसल्यार भुरग्यांक थंय जेवणाचें अरेंजमेंट करता. ल्हान प्रमाणांत सगळ्या भुरग्यांक लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर हें हांव करीत आसता हातूंतल्यान म्हणजे हांगा फोंड्याचे तुमच्या आश्रमांत. आनी हांवें तांकां सांगलें की कितें करूं शकता तें हांव कंटिन्यूस करूं शकता. आयजचे दोनी सत्कार म्हणटी तुमचो आशिर्वाद आसल्यार म्हाका दिसता तुमी ते उल्लेख केलो आयज पेटीएम आनी ते गुगल पूण पयलीं जे कार्य करपाची परिस्थिती आशिल्ली वेगळी आशिल्ली. आयज सोंपेपणान पूण कितें आसा लोकां मदीं एक वेगळ्या तरेचे हे भावना निर्माण जेन्ना जाता मनीस मागीर फुडें सरता वेगळ्या तरेन सपोर्ट करपाक कार्य फुडें व्हरपाक आनी संस्थेक फाटीं दिवपाक. आमचो फाटीं निश्चित छायाक आसतलो. तुमी ही सेवा जी करता ल्हान भुरग्यां खातीर, सिनियर लोकां खातीर, जितले अंडर प्रिविलेज लोक आसात तेंच्या खातीर लेट अस ऑल स्ट्राइव इन आवर डेली लायफ एंड आवर प्रोफेशनल लायफ टू कॉन्ट्रिब्यूट टू सच activities and may it reach the purpose, the people intended it for. बीजेपी सरकारान म्हारगायेन गोंयकाराची कमर मोडून उडयल्या. तातूंतूच थियेचो आमदार मतदारसंघाची उदरगत करता म्हणून सांगून बीजेपीत गेलो. मात थियेत कांयच उदरगत जावंक ना. थियेचो काँग्रेस फुडारी उदय साळकारान थियेच्या आमदाराक उजरायलो. काँग्रेसीचो म्हारगायेचो जागोर अस्नोडा पावलो. काँग्रेस सरकारूच लोकांचो त्रास समजूंक शकता. येता त्या वेंचणुकेत बीजेपीक घरा धाडचे म्हणून तांचो उलो. भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कांग्रेस पार्टीचा जय हो, कांग्रेस पार्टीचा जय हो. आज म्हारगाई इतकी वाडल्या की लोकांचे कमरे मोडलेले आसा. लोकांक उबे रावंक जायना, इतकी म्हारगाई वाडल्या. लोकां कडेन पयशे कमी जाल्या आनी म्हारगाई ही वाडत आसा. आयज सिलिंडर प्रायस जावं ऑयल पॅकेज जावं आमचे बारीक बारीक रेट्स आहा तेंचे आयज डबल रेट जाल्लेली आहा. ते गरीब मिडल क्लास लोक आहा तांकां ते परवडना ना. आनी आमी मागता हे प्रायस रिड्यूस करपा खातीर पूण ते जायना म्हणून येता ते इलेक्शन फेब्रुवारीन आसा तेन्ना बीजेपीक फुडेयात आनी काँग्रेसीक हाडा. काँग्रेस तुमचो फुडार. 10,000 पेमेंट कोण करता तांकां 3-4,000 वयता, 6,000 घर चलना. सो आमी जाणा हेतून आमी भितरल्यान गेल्लेले. आज तुम्ही जाणा आसतल्या आमच्या निळकंठ बाब याने विश्वासघात करून दुसऱ्या पार्टीन गेलो आनी विकासाच्या नांवान तो फुडें वचत रावलो. पूण विकास काय सांगना, गरिबाचो विकास सांगना, मध्यम लोकांचो विकास सांगना. आज पयशे रस्ते पिड्ड्यार जाल्या, सगळेच पिड्ड्यार जाल्ले आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.